आपली राजकीय हित साधपा खातीर कांय जाण फटीचे आरोप करतात. सोशल मिडियाचेर जी वावडी पातळ्ळ्या ती सामकी फट. जे आरोप केल्यात ते खंयच्या आदाराचेर केल्यात असो प्रश्न विचारीत चिखली बोगमाळची उपसरपंच ऐश्वर्या कोरगांवकारान टिकाकारांक जाप दिल्या. That the news report which was circulated, it is a false news report which was never published in any of the papers, and building upon that people are circulating it all over using my photographs with my boss, that is my MLA here. People are dragging me into all of this, and even him, only because I am associated with him. Why he has to pay this price? Because he is supporting the women here. I being a women ladies representative of Dabole, is this the price I am paying? I just want to ask every one of you. फर्स्ट थिंग हांव इतलें तरी म्हणटा की एक चेडवा कडेन इतले सकयल पडोन तुमी इतलें करूंक शकना. पयलीं तरी इतलें चिंता की चेडवाचे इमेजीचेर तुमी कितें करता ते. आय एम नॉट इन टू दीस, नीदर इज द स्टोरी ट्रू. बेश्टे बिल्डअप करून अटॅचिंग माय फोटोज टू दॅट. इट वॉज जस्ट ऑल दोज फोटोज आर टेकन आउट फ्रॉम माय पर्सनल फेसबुक पोस्ट. सो माझ्याच पोस्टाचे माझे सोशल मिडियाचे फोटोज काढून खंयचे स्टोरी करता ताका अटॅच करतले. आनी एवरी वन इज सर्क्युलेटिंग इट. It has deeply pained me, and all of this, see, everyone is in great shock. Why? Because no one has ever imagined that all people can go so low and make up stories like this and do a big thing out of it, and everyone is circulating it. That social media, it has to be used in a good way, but now I can see that we are heading towards disaster now using social media. आम्ही हांगा सगळी हाजीर जालेली आसा. एका तेणे एकूच उलो मारलो आमकां, आनी एज अ महिला आमी आयज सगळी दाबोलीची महिला एकठांय जाल्ली आसात. तेणे बाबड्यान ज्या प्रमाणान सांगला, एका वाटेन आमी म्हणटा महिला एम्पावर करपाक जाय, एका वाटेन म्हणटा महिलांनी पॉलिटिक्सान येवपाक जाय, एका वाटेन म्हणटा महिला एज्युकेट जावपाक जाय. आणि त्या हिशोबान आमी चल्ल्या सुद्दां. हे एक शिकलेले भुरगे, इंजिनियर आसा, ते शिकलेले आसा, ल्हान आसा, इतल्या ल्हान वयान सुद्दां ते डेप्युटी सरपंच जाले, पॉलिटिक्सान आसा. कन्सर्न आमचो MLA जो आसा, जो महिला खातीर इतली वर्सां जाली वावरता, गेली 20 वर्सां जाली आमी ह्या वाठारान महिला खातीर काम करता. केन्नाच असो इन्सिडेंट जावना. सो हे कोणाच्या तरी पोटान दुखता, कोणाक तरी भोवता हे. सो खंय तरी ह्या कोणाची तरी इमेज काबार करपाची, कोणाक तरी काबार करपाचो म्हणून एक पॉलिटिकल जो हेंच्यांनी इश्यू केलेलो आसा, इज व्हेरी बॅड.